महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरुशंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती तेथे माझी वित्पत्ती किती। बुद्धिहीन अल्पमती सलगी करीते। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेगण हो, तुम्ही इतल्या आतुरतेने आयली इतले दिवस हे बंद शिले तरी ती व्याकुळता आशिल्ली परत मेळका परत दासबोधाचें वाचन जावंका त्याप्रमाणे श्री समर्थान आज घडोवन हाडल्या आणि श्रोत्यां मी ती बघत्याक स्फूर्ती येता। तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती तेथे माझी वित्पत्ती किती। तुम्ही जगदीश मूर्ती तुमच्यांत बैसून त्या मल्ल्याथान वदोवन घेवचें त्यामुळे ती तुम्हीच वदोवन घेतिलें तुम्हीच आयकुचें। हांव मगल तोंडान थान आयिल्लें हांवेंच आयकुचें। तशी आज बैसून हांवें काल बैसून हांवेंच जें म्हणलेलें मगल तोंडान थान समर्थान वदयिल्लें तें आयकलें। त्या म्हळ्यार गोव वचुलेली थंय कसलें रेंज नाशिल्लें कसलें जाय नाशिल्लें करूंक जाल्यार तुमी तुमगेलें होमवर्क कोर नासच्या फावस। सो एनिवे आमगेली यात्रा आमी अशीच अखंड चालू दवरया घुमटी करून आनी फास्ट एकामेका सहाय्य करूं अवघे धरू सुपंथ तशी। तर आतां पयलीं आमी हाज्यान सुरू करूया मनोबोधार्थम। मनोबोध म्हळ्यार मनाचे श्लोक मना श्लोक।
गेलपंता 162 आशिल्ले. अहंता गुणाने कितलो नाश जाता मनुष्यागलो म्हण. अहंत म्हळ्यार अहंकार. डिटेलांत गेलपन सांगिल्लें. अहंता गुणे नीती सांडी विवेकी, अनीती बळे श्लाघ्यता सर्वलोकी, परी अंतरी सर्व ही साक्ष येते, प्रमाणांतरे बुद्धी सांडून जाते. अहंता गुणाने बरी बुद्धी आमगेली नाश जाता. नित्यानित्य विचार कोणाक की कळला असले विवेक पुरुषाक सुद्दां अहंतेज भोवऱ्यान शिरकल तो की तागेली नीती ताका सोण वता. नीती सोण वता. त्यामुळे तो कशीपणी वागच्या लागता. आणि वागले तर कितलो व्हड मनुष्याक आमी कोण सुदारतली, आमकां अधिकार आसा म्हूण कोणें उरलें ना ती जाल्मी ती तागेले आनी तशी वाडता वता. त्यामुळे पाप तागेलें मस्त नुकसान जाता. त्या खातीर समर्थ म्हणटा ती नवल अहंकाराची गोठी, विशेषे न लगे अज्ञाना पाठी, सज्ञानाचे झोंबे कंठी, नाना संकटी नाचवी. त्यामुळे कल कोरका तर थोरपण परा सांडिजे, व्युत्पत्ती आघवी विसरिजे, जे जगा धाकुटे होईजे ते जवळीक माझे. तरी हांगात तांणी सांगल्या आपण कोणकी असं म्हणलें हें विसराती. एक पंत आमगेल बुद्धवंतपण हा भो बुद्धवंत तूं म्हणलें विसराती, क्लीन स्लेट कराती. आणि देवा माते म्हाका पदरांत घे म्हूण तिगेल प्रार्थना कराती. ती येवन तुमकां कवटाळून तुमकां भितर घेतली, तिगेल उदरान घेतली. अशी हो श्लोक आशिल्लो. आयज जाल्यार तशें मस्त पण कल्मी ती जायना. आमी म्हणटा तशें करका जाल्यार जायना. कित्याक देहे बुद्धीचा निश्चय दृढ झाला. 163 श्लोक पळया ती. देहे बुद्धीचा निश्चय दृढ झाला, देहातीत ते हित सांडीत गेला. देहे बुद्धी ते आत्मबुद्धी करावी, सदा संगती सज्जनाची धरावी. जय जय रघुवीर समर्थ. हांगथान अनेक पंचक सूर जातस. कल म्हणाली सदा संगती सज्जनाची धरावी. कल खातीर त्या नंतर पळया. पहिलेच 3 चरण जे आसा ती कल मी तांगे देहातीत हित आम गोत्त कसलं कोरका कल कोरन हें सगळं गोत्त आसता. तरीके आमगेल मी साध्य जायना. सगळं गोत्त सून सुद्दां साध्य जायना. थोड्या गोष्टी सोडच्याक जायना ती, थोड्या गोष्टी धरच्याक जायना ती. अशें करून इतमीत जाता. तर देहे बुद्धी म्हळ्यार कहलें हांव म्हळ्यार मल देहूची. आतां देहाचें तांणी मस्त धन्य धन्य हा नरदेहो, जेथील अपूर्वता पाहो, जो जो कीजेल परमार्थ लाहो, त्यास तो पावे मुक्ती ते. अशी हें दिल्यां तांणी. देह म्हळ्यार दुःखाच कोठार म्हणून म्हणटा ती. आणि वेरेज देह देवाचे मंदिर, आत आत्मा परमेश्वर हो, आत आत्मा परमेश्वर. देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर. आता हांगा अशेंच की देह बुद्धीचो निश्चय दृढ जालो म्हळ्यार नेमकें कल जालें. देह नाकवे, देहा शिवाय कसलेंय करूं जायना हें तितलें खरें. इत्या म्हळ्यार आमगेलें जें अंतकरण आमी देह दवरतना भायर पडटकी ते फुटबॉलावर आसता, ताजे कडेन संस्कार आसतात. लास्ट टायम आमी पळयलें तांतू आत्मा बद्ध आसता आनी तागल सुटका ते संस्कार गेले शिवाय तो एक रूप आपणाला आवसूक मेळूं शकना. जुगुळेल चेडू हां, लास्ट टायम आमी जुगुळेल चेरडागल मस्त विचार केलो होय की न्ही. तरी आतां ते कल्मीत जायना आमकां. तरी हो फुटबॉलचो कशें जाता. देहे बुद्धी म्हळ्यार कहलें देह अगदी गरजेचो आसत, पण देहे बुद्धी हा जर अर्थ केलो तरी हांव म्हळ्यार फक्त देहाची. एक कडेन हांव पळयल्या गणपती दिवसांत आमी गणपत पळोवच्या म्हूण वतालीं. गणपत पळोवच्या वतालीं
तरी गणपत प्रत्यक्ष गणपती मूर्ती खंयची मूल्यान तूं येदीशी मूर्ती दवरली आसताली आनी ताजी आरास इतली सबंद हिमालय दाखयताली, ताजी झाड, ताजी हें, तो शिव शंकर पार्वती सगळे बसल्यान ती आनी खंय पुणी मुल्याक एक गणपती मूर्ती म्हळ्यार ती मूर्ती आमी पळोवनच्या वच्ची की सगळे आरास पळोवनच्या वच्ची. तशें आमगे देह बुद्धी म्हळ्यार कहलें, देह म्हळ्यारच हांव, देहाची गरज आसा बरोबर आसा, जाल्यार तें एक साधन आसा न्ही. चपलाची गरज आसा, चपला शिवाय आमकां भायर भोंवच्या जायना वत्तान तूं. डांबरार रस्ते तरी चप्पल घालून सुद्दां ताप्पिली आसता ती, पांयां लागतात, चटके लागतात ती तसले. जाल्यार कल जाता की तीच चप्पल आमी घरांत हाडना, ती चप्पल आमी माथ्यार धरून घेवन बसना, ती संतांगेल खडाव धरतात माथ्यान ती. जाल्यार आमगेल चप्पल आमी केन्नाय माथ्यार धरून बसना, ती परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांगेल गमबुड्स तांगेल बेडरुमांत थंय दवरलेली आसा ती, ताका आमी पांय पळोवन येतात. कित्याक तांतूं तें तत्व ठासून भरलेलें आसा, तें चैतन्य भरलेलें आसता तांतूं. तांणी जी साधन केली, जी वतन नामस्मरण केलें वॉका वतना आनी तें सगळें थंय अर्दींग जालेलें आसा, ताजो आमकां फायदो जाता. जाल्यार आमगेल तशें न्ही, आमगेल देह बुद्धी म्हळ्यार कहलें हांव म्हळ्यार फक्त देह, हांव म्हळ्यार अमूक, म्हगेल देहात जें नांव आसा ती फक्त हांव, दुसरें कोणें ना ती अशी जें आसता ताका देह बुद्धी. आनी हो निश्चय जाता हांव म्हळ्यार फक्त म्हगेल देह, म्हगेल देह म्हळ्यारच हांव म्हणना पळय. म्हगेल देहांतल्यान जल्म आयिल्लो लोक कोण, चेडवं नात्र सगळीं, ती मगल न्ही, बाकीच मगल न्ही. माझा तो बाब्या दुसऱ्याचं ते कार्ट म्हण म्हणटात तशें, दुसऱ्यांगेल चेडूं जालें की तें कार्ट जाता वायट तें. आनी आमगेल चेडवान कसलें करो ती भोव बरी, भोव पंचम जॉर्ज म्हणटात न्ही तितली बरी तशी, ताका तशी अर्थ ना. ताका देह बुद्धी निश्चय जेन्ना दृढ जाता तर हांव म्हळ्यार देहची. तावळ कल जाता जगांत आतां हेंच दासबोधान सुद्दां तेंच चल्लें आतां सूक्ष्म भूते निरूपण म्हणून समास येवंच आसा. तांणी तेंच सांगलें की देह बुद्धी न्ही ती फक्त बाकीच्यांक गेल्यार आमकां देह दिसता ती आनी दृश्यशील तें दिसता, देहा लागून आशिल्ली सगळें कशी वागता ती, कशी त्रास दिता ती, आनी आमी तातूंत नुस्तें इनवॉल्व जायना, इनवॉल्व जावंक लागता वेव्हारा खातीर, जाल्यार आमी त्या जाणटीन पडलेले वर जातात. आमगेले सपशेल अभिमन्यू जाता, ते भितर वचून की भायर कशी येवची तें कळना, म्हाकाय कळना. मस्त म्हणटा तांणी मस्त मस्त काळजी घेवंक लागता की हे चप्पल भायर कशी दवरची. घरान भितर येतना तेमी ते देवळान तें केल्लें आसता न्ही की चपला इथे ठेवून जाव्या म्हण, तशी आमी चप्पल दवरता ती जाल्यार आमगेलो अहंकार दवरतात वे, आमी देह बुद्धी आमगेले दवरतात वे भायर दवरून वचका. इथे म्हळ्यार देवाल मुखार वतना आमकां कसलें अस्तित्व आसा, ह्या देहाक कसलें आसा, त्या देहांत कसलें घडटा आमगेलें कसलें आमकां गोत ना. आमी खावचें खाता, तोंडान फूड घालना पळय, तें ताजे भायर पण वचसरी ताजी कशी पचन जाता, तें खंय वता, कल जाता, ताजे रक्तान कशी तें निर्माण जाता. आवस जेवण जेवता, गाय चार खाता जाल्यार ताजें तांगेले वासरां खातीर, तांगेले पिल्लां खातीर, तांगेले चेडवां खातीर दूद तयार जाता. तेमी आवसूल पोटान तेमी थोडें दूद तान भागयतलें दूद आसता म्हळ्यार उद्दाशें पातळ, जेन्ना ते चेड्याक तान लागता तेंच दूद पिता, तान भागता, जेन्ना भूक लागता तेंच दूद दाट जाता. हें कोण करयता? देह करयता. जाल्यार देह असले देहाची वेवस्था कोण पळयता? ती आत्मबुद्धी, ती आत्मबुद्धी. तेमी कल जाता देह बुद्धीन तूंच आमी गुंतून पडल्यार आमी कल जाता आमगेले देह वायट आसना, बरोच आसता, पण तो वापरचे खातीर आसता न्ही, बरे कारणा खातीर वापरचे खातीर आसता. तें वापर नासतना आमी त्या देहा गेली वगात करता रपता ती. केंसा रंग लायलो आनी लिपस्टीक लायलें, पावडर लायलो आनी कलकल बरे ड्रेस केले, हें केलें, भायर वचूं न्हय म्हणना, पण खंय वच्चें आसा ताजें इम्पॉर्टन्स कसलें, खंय वच्चें आसा ती, कसलें करचें आसा तें बराबर करता. आनी आमगेलें ध्येय विसरचें ना. आमी आनंद यात्रेक भायर सरल्यांत म्हणा पळय, हो देह आसतनाची आमी प्लव म्हळ्यार मायेचे बोटींत बसून तें अशी हें कोण 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 मुखार वचका आमकां
कल म्हणटात बटरफ्लाय स्ट्रोक म्हणटात ते अशी उद्दाम मागशी सरून आमी मुखार वचका आमी प्रवाहाच्या विरुद्ध पावता सती सगळे जाण आमकां त्रास दिवचींच सती दिवचे खातीरच आसा ती कला म्हळ्यार ही देव आमगेल परीक्षा पळयता ती देवी आमगेल निग्रह पळयता कितलो निग्रह आसा म्हण अनुग्रह करचे पयलीं निग्रहाचे दशेंतन आमकां वचका लागता बाप रे भयंकर डिफिकल्ट तें डिफिकल्ट जाल्यार आमी म्हणू जायना की आमकां कल मेळोवचें आसा परब्रह्म मेळोवचें आसा परब्रह्मात साक्षात अनुभव घेवचें आसा तांत एक जावचें आसा हाजे खातीर ताजे परमानंद मेळोवचे खातीर आमी जर वता ती तावळी फक्त दुसरींतले सोपे सोपेची आमकां हें घाली प्रश्न घाली म्हण म्हणू जायना ते प्रश्न कठीणच आसतले जाल्यार परत परत आमी इंट्रोस्पेक्ट करता आमगेल कल चल्ल्या आमगेल कल विचार येता ती लास्ट टायम सांगिल्लें विचार आमी ती नाम सुद्दां तोंडात तेन्ना मस्त म्हणटा तावळी लाज दिसून घेवं नये अरे हांव इतलें विवेचन करता म्हाका डिफिकल्टी आयली तर हांव कोणा विचारची कशी ती कल म्हणटली ही इतलें सांगता तरी हिका डिफिकल्टीज येता ती ही गल मन डिस्टर्ब जाता वय जावचें शकता मनुष्य आसा मनुष्य आसा जाल्यार कितलो वेळ जावंका आनी तांकां तूं लाज ना कोणाक जर विचारलें आनी तांणी जर सांगलें तांगेल रुपाने देव आमचा संवाद साधता आनी सांगता पळय तूं अशें करी पळय तूं तशें करी हांगा समर्थ म्हणटा ती देहे बुद्धीचा निश्चय दृढ झाला देहातीत ते हित सांडीत गेला हित खंयच्यान तसं त्या देहा भायर जें आसा किंवा त्या देहाचे भितर जें आसा कप्प्यान तूं लॉकरांत कल्लेस की तें आमगेलें हित आसा देह देवाचे मंदिर आत आत्मा परमेश्वर हो आत आत्मा परमेश्वर देह देवाचे मंदिर आज संतांक गेले देह तर हे देह बुद्धीचे ते सांगतात आत्मबुद्धी कर का कशी करची आप्यापी जातली आत्मबुद्धी अरे तू देह ना तू आत्मा स म्हूण जोर चिमट काढ हाय 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 कले तरी खोंबले दुखताची कळे ते देहाक दुखता वय पण म्हाका दुखना म्हणू जायना म्हाका सुद्दां दुखता जाल्यार त्यांची शाश्वत नाही ही दुखी सुदारता जाल्यार आमगेल तांतूंच जर आमी गुंतून राबल्यार आमगेल आत्मबुद्धी कशी जावची आत्मबुद्धी म्हळ्यार कळ्ळें केन्नापणी ह्या देहा बद्दल आमगेल मनांत हो विचार आयला की हो देह कशी चलत आसतलो सगळी पंचमहाभूत तांतू आसत त्या देहांत सूक्ष्म रुपाने सगळी हे खम आकाश पृथ्वी आप तेज वायू आकाश हे सगळेच आणि ती अशी काल्लयल्यान ती खरें पळोवच्या गेल्यार न्ही ही सगळी पंचमहाभूत एकमेका शत्रू आसा ती म्हळ्यार कळ्ळें की पृथ्वी आप म्हळ्यार पृथ्वी जड तत्व जे आसा फात्तर हें तें उदकान बुडता ती आप म्हळ्यार उदकान बुडता ती कडेरी आप तेज तेज म्हळ्यार अग्नी म्हळ्यार उष्णता आणि जे दृश्टीन तूं जे तेज आसता न्ही ते तेज अग्नी तेज स्फुल्लिंग भितर आमगें स्फुल्लिंग आसा म्हणून ते तेज आमगेल्या दोळ्यांत आयल्या तें तेज आमगेल्या कान्नांत येवन आमी आयकता ती ते तेज आमगेल्या नाकांत येवन आमी श्वास घेता ती ते तेजान आमगेलें आंग गरम भरता नाल्यार एखादें प्रेत आसता तें थंड जावन पडता ताका कसलें जायना तर तशी न्ही तर ते तेज वायू म्हळ्यार कळ्ळें वारो पकडचें जातलें पकडचें जायना तर एक विरळ जाता वता ती पंचमहाभूत वायू नंतर आकाश म्हळ्यार कसलें ना शून्यत्व त्या शून्यत्वांत खंय पण हालचाल जाल्ली की तो वायू जालो त्या वायू हो वार खरें म्हळ्यार अग्नीक निवयता आमगो तसो उदकाक अग्नीक निवयता जाल्यार आमगेल्या देहांत तें सूक्ष्म रुपाने गोमटे गुण्या गोविंदान नांदतात म्हळ्यार कळ्ळें आनंदान राबल्यान ती गुण्या गोविंदाने मजा करतची तशी ही हो देह त्या देहांत प्रति एक भागांत पंचमहाभूत आसा ती जाल्यार ही हें चलयता कोण हें इतलें सगळें वेवस्था कोण पळयता तरी आमगेलो आत्म पळयता आत्मज्योती
नजर नहीं आवे आत्मज्योति, तेलन बत्ती बुझ नहीं जाती, तेलन बत्ती बुझ नहीं पाती, नहीं जागत नहीं सोती आत्मज्योति, नजर नहीं आवे आत्मज्योति, झिलमिल निशिदिनी चमके, झिलमिल निशिदिनी चमके, जैसे निर्मल मोती आत्मज्योति, नजर नहीं आवे आत्मज्योति. त्या नजरेन थांवन आमगेल्या एखादे भाव भायर पडटात. उलोवंक का म्हणना, केवळ नजरेन थांवन सगळे भाव. एक डान्सर्स इतले गोमटे डान्स करता ती, तांगेले केवळ नजरेन थांवन सगळे अष्टभाव ती दाखयता. ती दुःख दाखयता, ती कोप दाखयता, ती बिभत्स एक दाखयता, ती कडेर वात्सल्य दाखयता, ती प्रेम दाखयता, ती अश्रू, दुःखाश्रू विंगड, आनंदाश्रू विंगड, हे सगळे नजरेन जे भाव येतात न्ही, ते खंयचिमीत येता ती, त्या आत्म्यामीत येता ती. झिलमिल निशिदिन चमके, ते चमकता ती दोळ्यांत आमगेल्या, ते आमगे स्किनाचेर तेज जावन चमकता, आत्मतेज. आणि कहत कभी कमाल कबीर का बाल, कबीरा गेल चल्ल्या गेल हें भजन आस. तकल म्हणटा, कहत कबीर कमाल का बाल, कहत कमाल कबीर का बाल, घर घर बाचत पोथी, परी आत्मज्योति, नजर नहीं आवे आत्मज्योति. आत्मज्योति नजरे याना जाल्यार ती सगळं काम करता, सगळं काम तीच करता आसता. त्यामी ती आमकां ताका मेळ का नवे आमी. देह देवाचे मंदिर म्हणटा ती. तर त्या देहाच उपयोग कोण घेतल्यार मात्र तें मंदिर जाता. त्या आत्म्याक महत्व दिवचें की देहाक महत्व दिवचें. जर तुम्ही देहाक महत्व जास्ती दिलें आनी देहच पळयलें आनी आत्म्याला पळयनीची, तरी वी पॅम्पर अवर चिल्ड्रन. आमी स्वताक निग्लेक्ट करता ती, वाटेल तशी वागून, कसलें मेडिटेशन करना ती, कसलें भितर पळोवनचें आमकां आवश्यकता दिसना. आनी मागीर एक दिवस वयर थावन कोणें पूण उड्डयता, डाम करून येवन पडटा ती, वय की न्ही. तर सगळें नुकसानच. त्यामीत कल जाता आमगे देह आसतना आम देह दिल्लाची घबाड मेळोवचे खातीर आमकां लॉटरी मेळचेच जाल्यार वी हॅव टू डू समथींग. आमकां कर्तृत्व जावंका तें वापरच्याक इतलो बरो मेंदू, इतलो बरो हें दिल्या, मायंड दिल्या, मन दिल्या, बहिर्मन अंतर्मन, विचार करची शक्ती दिल्या, कल्पना करची शक्ती दिल्या, जाल्यार आमी ते फक्त प्रपंचा खातीर वापरतात. प्रपंच करावा नेटका, मग पहावे परमार्थ विवेका म्हणून समर्थांनीच सांगल्या. जाल्यार प्रपंच व्यवहारापुरतो वापर का. आम्ही 1,000 रुपये जर घेऊन वचून खिशांतून, आणि एक 50 रुपयाचं हें घेतलं, कले लाल भोपळं म्हणतात पळय, ते घेतले रांदेकाई, तर पुरे 1,000 रुपये आमी दिवन येतात. म्हणल्यार जर सुट्टी ना ती तरी हांव ते दिता. 500 रुपयाची नोट दिले, समजा मला 500 रुपया नोट दिले, तर सुट्टे घेतले शिवाय आमी येना ती, पुरे दिवन सोडतात. हांगा व्यवहारांत मात्र आमी कल करता ती, आमी नुसतें कोणेची के गमटे म्हळ्यार की तांकां पुरे विकून वता ती. तशी ना, जितले सतत आमी व्यवहारा पुरते विचार करका, आवश्यक म्हणून विचार करका. जशी गरज आशिल्ले कडेच आमी पयशे काटकसरीन वापरतात की, तशी गरज आशिल्ले कडेच आमी विचार करका, आवश्यक तेच विचार करका, अनावश्यक विचार करचे ना. अनावश्यक विचार करता बसल्यार पुराय आमगेले हें एनर्जी वता, पयशपुणी वचनात, एनर्जी वता, आनी मुख्य म्हळ्यार वेळ वता. आयुष्य हें एक कणान जगचें. ते कितले कण पोण वता ती परत मेळना ती. न्हंय व्हांवता आसता, न्हंयेचे ते सेम ड्रॉप्स उदकाचे परत मेळना ती. कित्याक म्हळ्यार ते वचून मेळ्ळे समुद्राक, परत त्याची ड्रॉप्स मेळना, त्याची क्षण मेळना ती. तरी ताचे खातीर कल करका, गुरूंगली संतांगली आस धरका.
संतांगल आस धरका अशा सांगल्या. संतांगल आस धरल्या कल जाता सदा संगती सज्जनाची करावी, देहे बुद्धी ते आत्मबुद्धी करावी. त्या कशी करचे हाजे सज्जन लोक वागून आमकां शिकयतात. विवेक म्हळ्यार कशी करचो. बाळा देह आवश्यक असो हा जाल्यार तो देह असार आस म्हळ्यार आज असं पांय ना, तुका वापरच्या दिल्या हां तर चप्पल दिल्या वापरच्याक. ती चप्पल हाडून देवा कुडान दवरली आनी ताजी पूज करता नित्य. उपयोग असवे वापरच्या घेना, वापरच्या घेवंक पायया बक केले वत्तान फिरून उपयोग करता हाजे चपलेचो. तशी हे देह जर आमगेले खरे बरेपण करून म्हणजे जर आमी वापरनी हां आमी फुकट गेली. अनहित देहातीत ते हित सांडीत गेला. कोण देहबुद्धीच निश्चय कोणाक दृढ जाल की हांव म्हळ्यार फक्त देह, हाक देहबुद्धी म्हणटात. देहबुद्धी आसका हांव म्हळ्यार देह हे प्रत्येक मनशाक वतस का ताका देहाचे भान म्हणटा. देह भान, देह भाव जावन नये. भाव म्हळ्यार अंतरांत घट्टी बसलेली कडी ती हां तशी ते हांव म्हळ्यार फक्त देह हें जें आसता ताजे मितकल जाता हांव मग सगळे विभक्ती प्रत्यय लागतात ती ताका आनी आमी परत परत ते हाजे भायर येता ती खंयच्याच्या आमगेल्या इप्सिताच्या आमगेल्या कल खातीर आमी जन्म घेतला की ते आमी विसरता ती. तेमी देहातीत ते हित सांडीत गेला. देह कल खातीर दिला, परमार्थ करचे खातीर दिला, हांव सुख मेळोवचे खातीर दिला. तेमीत वाच दिल्या, वाचेन हें करका आमी वतस न्ही. सगळे अवयव देवा तुगल खातीरच मगल यूज जावो ती म्हण ही देवाल प्रार्थना करका आनी सतत नामस्मरण करका. नामस्मरणांत कल करका आमी हड्डान घेवंका म्हणना जाल्यार गेट कनेक्टेड. परत 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 सांगता गेट कनेक्टेड हां आनी ताजे खातीर संतांगल संगत धरका. संतांगल चरित्र वाचका ती कल खातीर वाचका ती नुस्तें करमणूक म्हूण न्ही. सिनेमा आमी पळयता ती ते संतांगेलात संत तुकाराम आनी पिक्चर आयलो तांत कसले जोक्स आसा ती ठीक आसा हें करमणूक जाता जाल्यार तांत कशी दिल्या कल दिल्या ते संतांगले चारित्र्य केल्ले. ते चारित्र्य ते चरित्रांत आशिल्ले संतांगल चारित्र्य तांगेल मनोगत आमगेल मनोगत जावंका आमकां कळका. ते कल सांगता आसा ती तांगेल चारित्र्य आमी अनितीन वागच्या की ना अशें वागनी. संत तुकारामान सांगलें अशें करका तशें करका. समर्थांनी सांगलें प्रपंच करावा नेटका जाल्यार परमार्थ विवेकय पळोवंका हें सांगल्या. आनी ताजे खातीर देहे बुद्धी ती आत्मबुद्धी करावी, सदा संगती सज्जनाची धरावी. संत चरण रज लागता सहज, वासनेचे बीज जळोनी जाय. वासनेचे बीजच वता. आमगेले देहबुद्धी कलमी जाल्या की आमकांची लोकांनी सगळ्यांनी तूं म्हळ्यार अमुकूची, तूं म्हळ्यार तूं कितलो होडू हें कोण 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 पॅम्पर कोण कोण न्हू आमगेले देहबुद्धी जाल्या बरोबर. तरी आत्तां ताजी आत्मबुद्धी जावंका जाल्यार कल करका पयलें देहांत सगळें तूं करतस वय पण तूं देह सांबाळचे खातीर जन्मा येयनी. देह सांबाळका. गाडी आमी विकत घेता ते आमकां खंय कोणी वचूंक लागता गरज लागता म्हणून स्वताली गाडी घेता ती ताका सर्विसींग करका, ताका पेट्रोल घालका, ताका सगळें वगात करका जाल्यार ती अशी दवरची न्ही गॅरेजान दवरून दवरून ती सडटा वायट जाता ताजो उपयोग करना जाल्यार. तशें देहाचो उपयोग करना जाल्यार लोकांक भल्या खातीर तो सडून कुसून वता. गंज येता ताका गंज येता. आतां आमी 4 वर्सांनी थंय गोव वचुली म्हळ्यार आयदान एक ट्रंकान घालून दवरलेले आशिल्ले पत्र्याचे बरें ट्रंक पेंट बिंट आशिल्ले ताका सगळें गंज येवन त्या आयदानाक थंय थोडो थोडो गंज लागलो. मागीर ते सगळें गंज घासून 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 काण परत पेंट करपाक लागलो. परत ते आवरणान घालून ती आयदानां धांपून दवरपाक लागली परत घासून. मागीर कितलो कित त्रास जालो. तशी देहबुद्धीने असले नमने त्रास जाता आमकां आत्मबुद्धी जर विचार करनी आत्मबुद्धीची मंगण ताका सगळे कडेन लावंका म्हळ्यार खंय आमी शिरकना ती जशी भितर वचूली प्रपंचांत तशीच भायर येता ती. म्हळ्यार संतांगल संगत आसता. संत बोट्टा दवरून आमकां परत हाडटा ती. देहाचे जे थोरपण तेच देहबुद्धीचे लक्षण तावळे कल जाता. संत म्हणटा ती तूं होड कोणकी म्हूण लेखता पळय स्वताक तें देहबुद्धीचें लक्षण आसा. देहबुद्धी सगळ्या वारी तुगेलो देह आसा सगळ्या वारी आसा तुका वापरका दिला
तुका नांका जागेर नाक आसा, दोळ्या जागेर दोळे आसती, कान्ना जागेर कान आसती, कान्ना जागेर नाक ना, जीभ खंय की मात्याक लागनी. तरी हे जे देहास थोरपण आसा, हांव कोणकी म्हणून, ते देहबुद्धीचे लक्षण, मिथ्या जाणून विचक्षण निंदिती देव, हित आहे देहातीत. देहातीतांत कल आसा म्हळ्यार ह्या देहबुद्धीच्या भायर वचुल्यारी मात्र आमकां मुखार जे परब्रह्म आसा ताजे कलेपण विचार करूं जाता. तांतूल देह हें कोण चलयता, हें अशाश्वत आसा. देह कितले काळजी घेतली तरी केन्ना फुडें मरचेंच आसा. जाल्यार ते जिवंत आसतना ते चलयत कोण, हां, तागल विचार करया. म्हणून निरोपिती संत देहबुद्धीने अनहित होची लागे. देहबुद्धीने कोणागले अगदी बर जायनी. देहबुद्धी म्हळ्यार गर्विष्ठपणा, देहबुद्धी म्हळ्यार अहंकार. अहम हो खरो आसा. अहम म्हळ्यार अहंतू म्हळ्यार नाश जायना तसलो तो अहम. जाल्यार आमी अहमाक आकार दितात. हांव 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 ते उल्ट वचका, आमी उल्ट प्रवास करता. तर ताजे खातीर आतां मी हें परत एक फंत हो वाचता आनी ताजेर चिंतन मनन करया. देहे बुद्धीचा निश्चय दृढ झाला, देहातीत ते हित सांडीत गेला. देहे बुद्धी ते आत्मबुद्धी करावी, सदा संगती सज्जनाची धरावी. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाला वळया मंडळी. सुमार दीस जाले 5 सेशन्स बंद आशिल्ले. तेमी ती आमी हे ज्ञानदशक म्हूण जो घेता ती किंवा मायोद्भव, मायेच उद्भव कशी जालो हें पळयतच ती. तांतू गेलपंत आमी सूक्ष्म आशंका निरूपण म्हणून केलेले. प्रत्येकाक जगान 2 नमुन्याचे व्यक्ती असतात. एक अज्ञानी लोक, एक ज्ञानी लोक. अज्ञानी लोकांक आतां एक मृगजळ घेवया. मृगजळ म्हळ्यार वाळवंटांतू ते रेती इतली उडता वाऱ्याक की ताजी लाट अश्यो येता. तळ धूर राबिल प्राण्यांक मस्त तान लागील आसता. तीन ताजी मागशी धांवता ती. कल्या म्हळ्यार अज्ञानी धांवतात. कल खातीर धांवता ती की तांकां उदक जाय आसता तान लागल्या. जाल्यार जो मनुश्य आसा ताका कळटा, ताका बुद्धी विकसीत जाल्या, ताका कळटा, ताका थोडें ज्ञान आसा, ज्ञाना जाणीव आसा आपणा ज्ञानाची, तर ताका कळटा हें कलेना सुर्या किरणान मिती ती वाळू आनी वाऱ्यान अशी हालत जाली ती ते लाट अशें दिसता. ती थंय कांय उदक बिदक ना, नुस्तें वेळ घालोवचें ना म्हणून. तशी जें आसा तें सूक्ष्म भूते निरूपण हांगा आमकां ते सांगता ती. शुद्ध निर्मळ नित्य आणि पूर्ण परब्रह्माखेरीज दुसरें कसलेंय अस्तित्व ना असं समर्थांगेलें म्हणणें आसा. अस्तित्व नाची, फक्त परब्रह्म हें सत्य आसा. आनी कितले फंतां ताका परब्रह्मा श्वसन म्हणटात. बिकॉज इट्स ऑलवेज लिवींग वीथ एन्थुजियाजम. हो सुद्दां गूण न्ही, तांतूच मुरलेले ते आसा. सगळें तांगे शक्य, अनंत शक्ती आसा परब्रह्मांत. आनी ताजी एक टोकाक एखादी शक्ती ती अशी अलगद भायर पडटा, अलगद भायर पडटा, तांथानूच भायर पडटा. ती मूळ माया. हां, आतां अज्ञानी लोकांक दृश्य जगत मात्र दिसता. तेमी घडये घडये ते म्हणटा ती तुमी परब्रह्म शाश्वत म्हणटा ती आनी निर्गुण निराकार निरवयव अशें म्हणटा ती. मागीर तांतू हें दृश्य जगत जाल्लेंच कशी जाल्लें तांगेलो हो प्रश्न मिट्टून मिटना. कल्या म्हळ्यार आमगेली नजर बदलले शिवाय आमकां तें कळना. संतांनी अशी सांगून आमकां कळना. आमकां प्रत्यक्ष अनुभव येवचे खातीर आमगेली नजर बदलका. नजर बदलची म्हळ्यार कळ्ळें की जाणीव बदलका. सान्न चेडवांक एक खंत आवसूगल उदाहरण दिलें. आवस म्हळ्यार कळ्ळें, बापूस म्हळ्यार कळ्ळें, कळना. सान्न चेडवांक कळना. तांकां कोप येता आवसून गोज घालेन. जाल्यार नंतर मुखार वचन आपण कळ्ळ जाता जेन्ना ती हड्ड जाता ती तांकां थोडी तांगेल जाणीव डेवलप जाता. तशी हगूर त्या चार्डाक आवसूल महत्व कळचें लागता. तें मागीर कळना. आवस म्हळ्यार नुस्तें फांती घालतली, न्हाणयतली, स्कुला पावयतली, अभ्यास घेतली, पाड म्हूण घेतली. बापूस तशें वेळेक गोज घालतलो जाल्यार मोग करतलो,
आमकां जाय जाल्यार ते येतना ऑफिसांतल्यान येतना खंय चॉकलेट बिकलेट हाडात तर दवरतलो असलें सगळें. बुक्स हाडली हें करी करतलो. अर्थान ती कामां सुद्दां बायलोच करतात म्हणा मस्त टू सम एक्सटेंट. जाल्यार हें जें आसा हें आमगेल बुद्धी डेवलप जाता वता त्या चायल्डागली तशी तागेल ज्ञानाची कक्ष वाडटा. ज्ञानाची कक्ष वाडटा. तावळ ताका कळटा की हें नुस्तें दिसता तें मात्र खरें न्ही. ही आवस म्हळ्यार जी घोळटा घरांतून तें मात्र ती आवस न्ही. ताचे भितर आशिल्लें आईगेलें तत्व आसता. जशी परमात्म्यागेलें तत्व आसता तें तत्व कार्य करता. राम हृदय आनी तातूंतल्यान भायर जी पडटा ती कसली आसता ती माया. मायेच देह. आमी देह बुद्धीन हें जर पळयलें आमी सगळे कडेन दृश्य दिसता आनी दृश्य दिसता मागीर पट्टी कशें म्हणचें ठीक आसा. हां पण तुमगेल जशी जशी साधना वाडटा तशी तशी तुमकां आत्मबुद्धी येता वता. तावळ हें दिसता न्ही तें दिसता तें भंय आस खेळान. एक हाजे खातीर एक उदाहरण दिता. एक चेडवांक सान्न चेडवांक बावलिले खेळू आवडटा. सान्न चेडवांक किंवा गोट घेवन खेळू आवडटा. नाल्यार आनी कसलें भातुकली करता ती चिक्के होड जायना पळय भातुकली करता ती आनी ते आवस आवस अगदी कौतुकान पळयता तांकां मदत करता. आज तूं कसलें करचें ना हांव रांदप करून तुका घालता म्हण. बुडकुळ्यांचो खेळ म्हणटात ताका. सगळें फटी फटी च्या हें तें करून घे आनी ती आवस घेवन कितलो बरो जाला च्या कितलो बरो जाला म्हण कौतूक करता. तातूंत च्याय आसना कसलें आसना. जाल्यार सन्न 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 आयदान दवरता ती शेगडी दवरता ती गॅस पेटयता ती गॅस लायटर घेवन म्हळ्यार समज तांगेलें निरीक्षण कितलें निरीक्षण बुद्धी वाडटा चेडवांक ती कक्ष वाडटा. जाल्यार त्या आवसूक नक्की गोत आसता की हें फटी आसा हें नाची आनी तूं च्याची ना. जाल्यार त्या चेडवांक खरें आशिर्वाद दिसता. बावला बावली लग्न करता ती विहीण आनी व्याही रुसून बसतात खंय. तो चल्ल रुसून बसता ताका मोटरसायकल जाय म्हूण. तावळी ती अगदी ताका समजूत घालूं येता चलये लावसू ती चली रडता हें करता सगळें फटी सगळें फटी. आनी हें कौतूक कोण पळयता जे जाणकार आसता ती बाजू राबून गंमत पळयता ती अरे वा हांगेर कशें बावला बावले लग्न चल्ल्यां पळय. अशी नमुन्याचें जे ज्ञानी आसत न्ही तांकां खरें खरें कळलेलें आसता. तशी आवस म्हळ्यार कसलें हें स्वता आवस जायना पळय बरोबर कळटा तें चलयेक. कळ्ळें म्हळ्यार ती आवस जाल्ली स्वता. तशी आमी परब्रह्मांत एक रूप जायना पळय आमकां कळटा की आमी कल्ले आसा ती. कोणाक सांगची गरजच ना. आमी गरज ना जाल्यार आमी आनंदांत आसतात. जाल्यार तो सरी कश्मकश म्हणटात न्ही तशी प्रवाहा विरुद्ध पोवन 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 आमी ताचे खातीर देवाक प्रार्थना करता की देवा म्हाका शक्ती दी पोवच्याक शक्ती दी सहन शक्ती दी. कसले कोडे म्हणले तर की मना लावन घेवन हांवें हांगाची ठप्प करून बसचें ना. म्हाका मुखार वच्चें आसा. ती मुखार वच्ची शक्ती दी देवा म्हाका म्हूण हाजे खातीर आमी एकमेकांक जाल्यार सहाय घेवंक. जशी गुड्ड चडटना आमी स्वामीजी आमगेर मुखार वचून राबता ती खंय गुड्डोन चडटा आसलें अरे तिका चिके मदत कर रे तिका हात दी रे अशें करून एकमेकांक सहाय करून कळ्ळें. तांकां बरोबर गत आसता संतांक की खंय खड्डे आसा ती खंय हें आसा खंय पांय निसरता तें जागृकता मुखार वचून राबता. तेणें आमचें पळोवन आमकां गायड करता ती अश्यो बाळा अश्यो ह्या बाजू यो त्या बाजू यो अशी हांगा निसराड आसा पडशी हाका धरी ताका धरी हां थंयच राब थोडो वेळ वार सुटला तोग्गू पडशी थंयच राब घट्टी राब मुखार वचून जाल्यार हरकत ना तोग्गू परत सरक नाका म्हणून हें जें शिकयता ती ते संत आनी ती सूक्ष्म भूत निरूपण म्हणून हांगा जें आसा तें परब्रह्मा खेरीज कसलें अस्तित्व ना. स्वामी सांगता ती शुद्ध निर्मळ नित्य पूर्ण परब्रह्मा खेरीज दुसरें कसलें अस्तित्व ना. जे कांय आसा तें फक्त परब्रह्म आसा. जाल्यार तें परब्रह्म कळ्ळें एखाद्या हाजे गुड्ड्यावारी थंड शांत निर्जीव ना. ती एकच गोष्ट अशी आसा की ती चिरंजीवीत आसा कायम जिवीत आनी तांत अनंत शक्ती वास करता ती हां आनी ते सगळे ब्रह्मरूप आसा ती आनी ते इतले प्रचंड आसा की तांत कसले घडामोडी जातात ताका पत्तो सुद्दां आसना.
तांतून एखादी शक्ती एक मूल्याक अशी शक्ती भायर पडता थोड्या वेळा खातीर भायर पडली ती मूळ माया. त्या शक्तीची ती परब्रह्मागल शक्ती कितली शक्ती तांत आसच्या फावस प्रचंड शक्ती. आणि तांतू सगळे हाजे बीज असता जशी वटवृक्षाचे सगळे झाड एक ताजे एद्याशा बीजांत असतं वटवृक्षाच्या तस त्या मूळ मायेंतू सगळे अष्टधा प्रकृती व्याप्त असता तांतू भरलेलं असता. ती मूळ माय येता आणि कड्डेरी तांथान कोण येता मूळ मायेंथानू गुणमाया गुण येता ती. हां तरी गुणप्रक्षोभिणी म्हणतात ताका. ते गुण सत्व रज तम गुण येतात ते तांथान मूळ मायेंथान गुणमाय येतात. गुणमायेंथान त्रिगुण येतात ती सत्व रज तम त्रिगुणांथान त्या सत्वगुणाचे हे ब्रह्मा उत्पत्ती खातीर रजोगुण म्हळ्यार सांबाळ करचे खातीर विष्णू आणि लय करचे खातीर शिव शंकर अशी तीन देव निर्माण झाले. ते ईश्वर तांकां ती शक्ती प्रचंड शक्ती असता तांच्यान. आणि मुख्य म्हळ्यार मूळ मायेंथान जो ओंकार भायर पडटा नाद तांत गेलपन सांगिल्ले ओम ओम. ह्या ओमाचे वायब्रेशन्स इतले सती त्या परावाणींथान जर ओम घेतले न्ही मनाक भोव बरें दिसता. आमी ती साधन करूं ओंकाराची साधना तशी करूं किंवा अशी गायत्री मंत्र असले जे बिजाक्षर मंत्र असता ती श्रीराम जय राम जय 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 म्हळ्यार की जय राम श्रीराम जय राम अशी न्ही श्रीराम जय राम प्रत्येक बिजाक्षर ओम. ह्या ओमांतू ऊर्जा असता प्रकाश असता स्वर असता ती श्रुती असता सगळे. आणि त्या ऊर्जेंथान सगळे तारांगण चंद्र रवी सगळे भायर पडतात अशी जावन ही सृष्टी निर्माण जाता. आणि एक काळ अशें येता की त्या सगळे सृष्टीचे खेळ माय करता जीवय निर्माण करता. आणि गम्मत ही तिगल खेळते केन्ना खेळ गुंडाळटा प्रलय जाल म्हणटा परत परब्रह्मांत विलीन जावन वता तशें वता. तर ताजे आमी आतां ते पळोवया कशें जाता सूक्ष्म भूते निरूपण. आणि तांणी हेंवूय सांगल्या की एक खंयचे भूत आतां आकाश तत्व म्हळ्यार आकाश तत्व फक्त आकाश आसना तांत बाकी सुद्दां तत्व काल्लयिल्ली आसता ती चार. फक्त हें केलें की पंचमहाभूतांतू प्रत्येक हाका 75 ते खंयचे भूत असो आतां पृथ्वी म्हळ्यार पृथ्वी तत्व तर पृथ्वी तत्वान जड तांणी ताजें हें दिल्या ओळखची कशी पृथ्वी तत्व म्हळ्यार जड म्हळ्यार जें हाता लागता कांड दवरचें जाता उबारचें जाता असलें जड. आमगेल आंगान सुद्दां जे हाड्ड हें तें मांस आस तें सगळें जडतत्व जे अवयव आमगेले ठोस अवयव हात पांय जडतत्व. जाल्यार तांतू सुद्दां पृथ्वी आप आसता वलसाण आसता तेज आसता तें आमकां दिसता तेज. हां तशी वायू आसता वार खेळटा तांतून आणि पोकळी सुद्दां आसता. तर हें जें आसा प्रत्येक हांतू पंचमहाभूतांतू प्रत्येक भूतांतू 75% ते मूळ महाभूत आसता आणि 25% मेळणू हे चार मेळणू 25% आसता प्रत्येकांतू. त्यामुळे ती स्वतंत्र अशी आसना जशी त्रिकोण त्रिगुण म्हळ्यार सत्व रज तम त्रिगुणान सृष्टी निर्माण जाल्या. जाल्यार त्रिगुण म्हळ्यार कले एकच आसना प्रत्येक मनुष्य सत्व रज तम आस जाल्यार तो वेळ बरी रजोगुणी आस म्हळ्यार 100% रजोगुणी आसना तो ताज्यान सुद्दां सत्वगुण आसता ताज्यान तमोगुण आसता ताकाय कोपेंचें शकता. त्रिकोण सो ट्रायंगल अशी तांतू मुख्य शिखराचें हें केलें की एक मेन गुण खंयचो आतां आमी हें पळोवया. शुद्ध निर्मळ नित्य आणि पूर्ण परब्रह्माखेरीज दुसरे अस्तित्वच ना. जे काय असते परब्रह्मची जाल्यार परब्रह्म बर्फाळ डोंगरावारी थंड शांत निर्जीव ना ते जिवंत आस तांत अनंत शक्ती आसा ती आणि त्या सगळी शक्ती ब्रह्मरूप आसा ती. तांतून एखादी विलक्षण शक्ती परब्रह्माचे अल्प भागांत उदय पावता त्यामुळे ती त्या भागाक अहम अशी स्फुरण जाले हांव
हांव आयलें कोण म्हणून विचारलें हांव. तिकाच मूळ माया म्हळ्यार मूळ माया घेवन अनुभवाक येतल ब्रह्म ईश्वर. कळ्ळें? त्या मूळ मायेकच ईश्वर म्हणटात. ब्रह्मावारीची ईश्वर सगळे कडेन आसता. परब्रह्म जे सगळे कडेन आसा तशी ईश्वर आमगेल्या विश्वांत सगळे कडेन भरल्या. हां, ताज्यान तूं विश्व दिसता. तें कितली वेळ थंय आसता, तगता, ताजें लालन पालन जाता, विष्णू पालन करता आनी कडेन ताजो लयय जाता, अंतर्धान जाता. ईश्वर एकूची जाल्यार अनेकपणान आमकां भासता. अनेक सृश्टी विविधत्व कशें आसा सृश्टीचें तें सगळें. तर खेळ ताजी मिती एकपण ईश्वरागल एकपण भंग ना. एकपण ईश्वरागलें ना जायना. सगळें हांत पळयल्या म्हणून स्वामीजी आमकां सांगता ती अष्टमुर्ती उपासना करात. अष्टमुर्ती उपासना म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां जें दृश्य दिसता असं तें पळोवन ताणें आमकां सांगिल्लें सांजे तुमगेलें काम जायना पण आमी कार्लांनी वचून राबतालीं. ताणें सांगिल्लें थंय मेट्ट आसत न्ही थंय बसा ती आनी सगळे सृश्टीन पळया ती कशी आसा. तशी इंट्रोस्पेक्टम मेडिटेशन करात. मगल देहांत कशी ती अष्टधा प्रकृती आसा ती मूर्ती. मगल देहांत त्रिगुण कशें आसा ती. मगल देहांत पृथ्वी आप तेज वायू आकाश कशें आसा हें हाची स्टडी करात ती म्हळ्यार तांची पुजा. आनी तितलें केल्लें तरीके तांत एक युनिटी इन डायवर्सिटी आसता. जाल्यार हो सगळो भास मूळ मायेच खेळ. खेळ खेळच्याक मूळ माया एक कडेन अनंत जीव निर्माण करता. त्या दुसरी कडेन त्रिगुणांतल्यान पंचमहाभूत तयार जाता ती. आनी सगळे ईश्वर ज्ञानी आसता. हो ईश्वर मूळ माया ती ईश्वराक निर्माण करता. मूळ माया म्हळ्यार ईश्वर, परब्रह्म न्हय ईश्वर. जाल्यार ताल्ल्या सगळी सत्य आसता तोच ईश्वर. तो ज्ञानी जाल्यार आमकां जीव म्हूण येना पळय आमकां देह दिना पळय आमी देह भानांत येता ती आनी त्या देह भानाचो केन्ना आमगेलो देह भाव जाता तें आमकांच कळना आनी आमी अज्ञानी जातात. अज्ञानी हा जर तूं आमकां सगळें वेव्हारांत ज्ञान सगळें आसता जाल्यार आमी कोण 3 प्रश्नांची उत्तर आमकां गोतना ती जो पर्यंत गोतना ती तो पर्यंत आमी अज्ञानी. म्हळ्यार हांव कोण हांव कल खातीर आयलां म्हाका खंय वचचें आसता हे 3 जे आसत प्रश्न तांची उत्तर मेळोवचे खातीर आमी आयिल्ले आसता ती. तर ईश्वर जो आसा तो स्वस्वरूप केन्नाय विसरना. तरी जिवाक आपणा खरें स्वरूप केन्नाय ओळखच्याक जायना. कित्याक म्हळ्यार ताका दिसता देह म्हळ्यारच हांव अशी. तर ईश्वर सांगता विश्व मज्जांत आसा तर जीव म्हणटा हांव विश्वांत आसा. ईश्वर इतलो व्हड तांतू विश्वाच पत्त लागना इतलो व्हड तो व्यापक. विश्व खंयची इतली सान अशी दिसता म्हळ्यार पृथ्वी म्हळ्यार वेगळीची. तरी जीव हो इतलो सान की विश्वांत त्या जिवाल पत्त खंय लागता. इतलें हांव हांगा बसलें अंधेरी. अंधेरीचे यशोधन कॉलनीचे आनी कसलें त्या कडेन महाराष्ट्र जालो मुंबय जाली मुंबय महाराष्ट्रांतू महाराष्ट्र भारतांतू भारत एक येदो भाग पृथ्वींतू. आमकां कसलें म्हत्व आसा जाल्यार सदा आनंदान भरलेलो तो ईश्वर ताका तें तेज सगळे कडेन आसता न्ही तें आमी पळोवंक आनी खंय वचून की आमी पयलीं तें कौतूक देवागेलें करूंक शिकता. तरी तांणी सांगल्यार सदैव भय्येने व्याकूळ जाल्ले जीव आसता. तागेल कितलें तागेलें वासन पुरयलें तरी तागेली इच्छा पूर्ण जायना ती आनी जायी अतृप्ती जाल्यार मूळ मायेन तांची माय निर्माण जाता. तीक आमी तीक वश करून घेवंका म्हळ्यार खंय तरी हांतू आमी राखका हें कळका आनी मूळ मायेचो उपयोग करून घेवचें आमी शिकका. मायेचो उपयोग करका. माया ही सगूण जाल्यार ती आनंद दिता कळ्ळें. म्हळ्यार तो आनंद ती परब्रह्मांतल्यान घेवन आयल्या. तो आमकां ते आनंदाचे अनुभव घेवंका आनी प्रत्येक गोश्टींत आमी आनंद घेवंका. गोत्तच न्हू की आज आशिल्ली गोश्ट फाय आसना. ताजे खातीर मुख्य इम्पॉर्टंट कळ्ळें तर प्रत्येक क्षणाचो आनंद घेवंका. ज्या क्षणाक आमी रडता बसली त्याच क्षणाक आमगेले घडयाळ मागशी पडल्यार कोणी कांटे हालोवन मुखार करूं जाता. जाल्यार आमगेल्या आयुश्यांत आमी जे क्षण घालयले दुख्खी जावन
त्या क्षण फुकट गेले तर परत सगळं प्रॉव्हिडंट फंड दित म्हणजे जर की आमकां परत मेळना. त्या मीन्स वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. हां आतां हें आमी सूक्ष्म पंचभूते निरूपण हगूर गोमटे करून वाचच्या. श्रीराम समास चौथा दशक आठवा. मागील आशंकेचे मूळ आता होईल प्रांजळ, वृत्ती करावी निवळ निमिष एक. श्रीराम मूळ मायेन तुझी दृश्य विश्वास बीज असता. मूळ मायेन थन माय उत्पन्न जाता, उदय पावता. तांतान गुण प्रगट जाता. ती तांतून त्रिगुणांपैकी तमोगुणांतन पंचभूत उदय पावली. पंचभूतांतन मिश्रणाने दृश्य विश्व आकारा येता. ते कशी? ब्रह्मी मूळ माया झाली, तिच्या पोटा माया आली. मग ते गुणा प्रसवली म्हणून गुणक्षोभिणी. श्रीराम पुढे तिज पासाव कोण? सत्व रज तमोगुण. तमोगुणापासून निर्माण झाली पंचभूते. पहिले सत्वरजतम हे गुण निर्माण झाले. तांतून तमोगुणांतानू पंचभूत निर्माण झाली. ऐसी भूते उद्भवली, पुढे तत्वे विस्तारली. एवं तमोगुणापासून झाली पंचमहाभूते. मूळ माया गुणापरती. मूळ माया गुणांच्या अलदी नाशिल्ली ती. ती कोणाक लागल्या? एक बाजून ती परब्रह्मांत आसा, ताजो भाग आसा, आनी एक बाजून दृश्य विश्वाक कनेक्टेड आसा, कनेक्टेड राबता. कल्या म्हळ्यार दृश्य विश्वांतले जे प्राणी अज्ञानी आसा ती तांकां सज्ञान करून परब्रह्मांत हाड पावनचें काम तिने घेतल्या, वैसून घेतल्या. त्या खातीर आमी तिका वश करचें हें अगदी आवश्यक आसा. मूळ माया गुणापरती, तेथे भूते कैची होती. ऐसी आशंका हे श्रोती घेतली मागा. आणिक एक एके भूती पंचभूते असती. तावळ म्हणेल वारी एक भूतांत बाकी 4 सुद्धा असतात. ती 25%. तेही आता कैसी स्थिती प्रांजळ करू. श्रीराम सूक्ष्म दृष्टीचे कौतुक. मूळ माया पंचभूतिक. श्रोती विमळ विवेक केला पाहिजे. श्रीराम आधी भूते ती जाणावी, रूपे कैसी ओळखावी. मग ते शोधून पहावी सूक्ष्म दृष्टी. श्रीराम ओळखी नाही अंतरी, ते ओळखावी कोणे परी. म्हणून भूतांची ओळखी चतुरी, नावेक परिसावी. आथे आम्ही हे पंचभूत महाभूत निर्माण जाले, आम्ही तांकां खंय ओळखतात? आमकां कशें कळचें? हें एक दिसलें बा, हें खंयचें भूत म्हणून आमकां कशें कळचें? तेमी ताजे थोडे कॅरेक्टरिस्टिक्स समर्थ सांगता आसत हांगा. ऐकया ती. जे जे जड आणि कठीण, ते पृथ्वीचे लक्षण. मृदू आणि ओलेपण ती तुके आप. आप म्हळ्यार लिक्विड, मृदू म्हळ्यार सॉफ्ट असता आणि प्रवाही असता, वल्ले असता. वल्ले आणि प्रवाह व्हांवता तसले ते ती तुके आप. तशी जे जे उष्ण आणि सतेज, जे हुंसाण असता आणि ते ताजे तेजय दिसता, ते सगळं तेज आणि उष्णता म्हळ्यार ते जाणावे पै तेज. पृथ्वी आप तेज. आता वायो ही सहज निरोपिजेल. श्रीराम चैतन्य आणि चंचळ तो हा वायोच केवळ. शून्य अवकाश निश्चळ आकाश जाणावे. आकाशांतून जशी वार येता, वार आमकां दिसना, वार आमकां धरू जायना. जाल्यार वाऱ्यान केलेली कर्म दिसता ती. वादळ जाल्यार हडड झाड सुद्दां उन्मळून पडता ती. तसले हे तो चैतन्यमय आणि चंचळ, अत्यंत चंचळ तो वायोची तागल रूप. कळ्ळें? शून्य अवकाश निश्चळ आकाश जाणावे. ऐसी पंचमहाभूते ओळखी धरावी संकेते. आता एकी 5 भूते ती सावध ऐका. श्रीराम जे त्रिगुणाहुनी पर, त्याचा सूक्ष्म विचार या लागी अति तत्पर होऊन ऐका. श्रीराम आता एक ते सोडून सांगता सती. सूक्ष्म आकाशी कैसी पृथ्वी, तेची आधी निरोपावी. येथे धारणा धरावी श्रोतेजनी. श्रीराम आकाश म्हणजे अवकाश शून्य. शून्य म्हणजे ते अज्ञान. अज्ञान म्हणजे जडत्व जाण, तेची पृथ्वी. आता आकाश आणि पृथ्वी तत्व खंयच्यान आयलें? 75% आकाश म्हळ्यार अवकाश, शून्य, शून्यत्व. जाल्यार वरलेले 25% पृथ्वी
आप तेज वायू हे तांत असतात आकाशांत. ते कशी तरी शून्य म्हणजे ते अज्ञान. अज्ञान म्हणजे जडत्व जाणं तेची पृथ्वी. जे आमगेले मेंदूची जडत्व असं ते पृथ्वी. पृथ्वी तत्व. आकाश स्वये आहे मृद तेची आप स्वतः सिद्ध. आता तेज तेही विशद करून दाऊ. श्रीराम. अज्ञाने भासला भास तोची तेजाचा प्रकाश. आता वायो सावकाश साकल्य सांगो. वायू आकाशा नाही भेद आकाशा इतुका असे स्तब्ध. तथापि आकाशी जो निरोध तोची वायो. आकाशांमध्येची हालता कल्पनी तो वायू. तशी आकाशाचोच एक भाग असे हालता तो वायू आणि ताका निरोध असता. हे जे वातावरण असं आकाश ताका घर्षण जाता. म्हणजे जेन्ना वायू हे जाता तांतू घर्षण जाता तो वायू. आकाशी आकाश मिसळले हे तो न लगे की बोलिले येणे प्रकारे निरोपिले आकाश पंचभूत. श्रीराम. वायो मध्ये पंचभूते. आता वायूंत कशी पंचमहाभूत असते. वायू हो चंचळ आणि कायम एक जागेर दुसऱ्या जागेर वत असता. कळेपणी कॅरी करता वास बिस सगळे वायो मिती वतात. वायो मध्ये पंचभूते तेही ऐका एक चित्ते. बोली जेती ते समजते यथान्वये. श्रीराम. हळू फूल तरी जड. हळू ती हलके फूल घेतली तर के ताज्य म्हणता कलेपणी वजनच नाही. हळू वारा तरी निबिड. वार हगूर असेल तर के ताक ताजी वजन असता. वायो लागता कडाड मोडती झाडे. श्रीराम. ती ताकद जी असत ते पृथ्वी तत्व. तोले विण झाड मोडे ऐसे हे कहीच न घडे. तोल तोच तये जडे पृथ्वीचा अंश. वायून पृथ्वीचा अंश खंयच्यान येता की हे जे वजन असं ताज्यान ते झाड लकेल वर जाऊन पडता. ते जडतत्व. वायून तशी जडतत्व. येथे श्रोते आशंका घेती तेथे कैची झाडे होती झाडे नवती. जेन्ना प्रत्यक्ष निर्माण झालं वायू आणि हे पंचमहाभूत तेव्हा झाड खंय आशिल्ली. श्रोत्यागल आशंका झाडांची नाशिल्ली. तरी शक्ती कठीण रूप आहे. वायून ते नमने शक्ती असता. वायुगल वायुपुत्र हनुमानान किती शक्ती. तरी ते कठीण रूप. वन्नी स्फुल्लिंग लहान काहीतरी असे उष्ण. इतलं सान स्फुल्लिंग असेल तर के वातावरणांतून त्या केन्नाय त्या वायू मी ती पेट घेवच्या शकता. कळ्ळें. अडंड उज्जान तशी फुंकणीने फुंकून उज्ज वाडयता ती गांवांत. तशी वन्नी स्फुल्लिंग लहान काहीतरी असे उष्ण. ताका सुद्दां एक उदबत्तीची टोक जरी आमकां पेट्टी उदबत्तीच लागल्यार आंगात जळटा. काहीतरी असे उष्ण तैसे सूक्ष्मी जडपण सूक्ष्म रूपे. श्रीराम. हे सूक्ष्म तत्व निरूपण म्हणस. इथे म्हणा सूक्ष्म रूपान आम्ही विचार करता. मृदूपण तेची आप. वायू सुद्धा अगदी मृदू असता. भास तेजाचे स्वरूप. ते आमकां जे जे नजरेक दिसता तेज ते वायूचे तेज वायूचे ते व्हांवचे हें आसा ताजो भास जाता आमकां. वायूचो स्पर्श जाता. भास तेजाचे स्वरूप. वायो तेथे चंचळ रूप सहजचे आहे. सकळास मिळवून आकाश सहजचे आहे. अवकाश. अवकाश म्हणजे व्हॅक्यूम. व्हॅक्यूम अशी कोणते वायून सुद्धा खंय खंय मध्ये व्हॅक्यूम असता. पंचभूतांचे अंश वायोमध्ये निरोपिले. तर त्या वायूंतून तागल असची परत वायून बाकी 4 सुद्धा असतात. आता तेजाचे लक्षण. भासले पण ते कठीण तेजी ऐसी ओळखण पृथ्वीची. पृथ्वीची तेजाच लक्षण कशी. तेजान भास जाता आमकां. तेज म्हळ्यार नजरेन थांव ते दिसता ताजो भास जाता. प्रत्यक्ष कलकी दिसता. इंद्रियांक गोचर जाता. काहीतरी कठीण दाटपण आशिल्ले शिवाय भास जायना. दृष्टी ह्या दोळ्यांतून नजर अस नजरेन तांकां कल अस तेज अस. त्या आमगेल बाहुलींतून तेज अस म्हणून ते जे बाहुली अस ताजो कठीणपणा ताजी मी तांकां ते दिसता. ते तेजाचे लक्षण. भासले पण ते कठीण तेजी ऐसी ओळखण पृथ्वीची. भासला भास वाटे मृद तेजी आप तेची प्रसिद्ध. म्हणजे तेजांतू सुद्धा एक नमने हळुवार पण असता. मृदुत्व असता त्या तेजांत.
हां त्यांची आप तेची प्रसिद्ध तेजी तेज स्वतः सिद्ध सांगण्याची न लगे तेज आणि तेज तरी असताची तेजी वायो तो चंचळ त्यामी ती तेज असणे ते अशी 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 हालता म्हळ्यार उज्जवणी केल्यारी हालता आणि ते वैरीच वता तेवी आकाश तेजी आकाश निश्चळ तेजी पंचभूते सकळ निरोपिली अशी त्यांनी सांगल्या ही चंचलता तेजांत आढळणारी चंचलता हा वायूच अंश तरी तांतू त्या तेजांत अशी स्तब्धता एखाद वेळ तो उज्जव मंद जळत असता ती जी स्तब्धत असं ते आकाशाचे गुण असतो आता आपाचे लक्षण आप तेची जे मृदपण ते कठीण तेची पृथ्वी हां आप म्हळ्यार लिक्विड्स उद्दाक हां तांतू जे मृदूपण वलसाणे असता ते वलसाणी किंवा शिकले कठीण बर्फ जाता हें जाता वलसाण येता तांतू ते कठीणत्व जे असं ते पृथ्वीच अंश आपी आप सहज अशी असे ते जे मृदपणे भासे हां आप हें उद्दाक म्हळ्यार कितलें मृदू असं म्हणून तांचे आमकां दिसता बरोबर तशी वायो स्तब्धपणे दिसे मृदत्व आंगी ते मृदू जे उद्दा असणे तांत आमकां एक फावट ते स्तब्ध असता एक फावट भोंवतो असता जाल्यार एक फावट स्तब्ध असता जेन्ना स्तब्ध असता त्या वेळार तो वायू ताका हलयता वार आयली की तें वता मुखारी वता सामका वार आयल्यार न्हंय जोरान व्हांवता ती झाड व्हांवता ती हें झाड पडटा ती एक ठरावीक खजाने तशी तर तांतू ते उदकांत सुद्दां वायू तत्व असता ते त्या उदकाक मुखार मुखार व्हरता वायू तत्व आकाश न लगे सांगावे ते व्यापकची स्वभावे आकाश सगळ्यां चराचरान भरून असं परब्रह्मावरी फक्त ते कल्ल असं ते शून्यत्व असं ते जिवंत ना आणि परब्रह्म हे कायम जिवंत असता म्हणून ते आकाश आणि हांतू फरक असं आकाश आणि परब्रह्मांत ते व्यापकची स्वभावे आपी पंचभूतांची नावे सूक्ष्मे निरोपिली आता पृथ्वीचे लक्षण कठीण पृथ्वी आपण जे कठीण असं एकल जाता आपण जाऊन हाल ना ते कोणे हाल्लोवका लागता ताका कठीण म्हणटात त्या कठीणत्वी मृदपण तेची आप ते कठीणत्व जे असं ते एक फावट मऊ जाता पिघळता हां लोखंड सुद्दां हून केल्यार ते पिघळता तांतू जे मृदूपण असं ते आप तां मृदूपण आसता म्हणून ते जाता न्हय कठीणत्वाचा जो भास हे कठीण असं जो भास असता म्हणजे दोळ्याक तोची तेजाचा प्रकाश कठीणत्वी निरोधांश तोची वायू कठीणत्वी निरोधांश म्हळ्यार कठीण ह्या कठीणत्वांतू जो प्रतिकार करता न्ही कठीण जावच्याक तो वायूचे रूप म्हळ्यार आतां एक कठीण लोखंडाच कूडको आसता ताका हें जालें कळ्ळें पातळ केलें तें हून कोन पातळ केलें तावळ घण घाल्यार तें पसरता करता जाल्यार परत तें कठीणत्व आशिल्ली न्ही ती तें परत थंड जालें की परत हें येता पण त्या वेळार ताका वायूच जो अंश आसा तो ताका विरोध करता जावच्याक तेमी ते वाऱ्यान हगूर जाता एकदम कठीण आशिल्लें हें पातळ जायना आनी पातळ आशिल्लें एकदम कठीण जायना कळ्ळें म्हळ्यार ताका वाऱ्याच विरोध असता आकाश सकळाच व्यापक हा तो प्रगटची विवेक आकाशीच काही एक भासे श्रीराम आता आकाश तोडिता तुटेना आकाश फोडिता फुटेना आकाश परते होयेना तिळ मात्र श्रीराम असो आता पृथ्वी अंत दाविला भूतांचा संकेत एक भूती पंचभूत तेही निरोपिले श्रीराम एक भूतांतू 75% तें भूत असता आणि भूत म्हळ्यार जाल्लेलें भूत म्हळ्यार भूत न्ही डोंट मिसअंडरस्टँड भूत म्हळ्यार भूत न्ही जे अतृप्त आत्मे असतात तांकां आमी भूत म्हणटात तशी भूत न्ही हें महाभूत म्हळ्यार हें तत्व एक तत्व हां तरी असो आता पृथ्वी अंत दाविला भूतांचा संकेत एक भूती पंचभूत तेही निरोपिले श्रीराम परी ते आहाच पाहता नातुडे अशी पळोवच्या गेल्यार मेळना आमी सूक्ष्म दृश्टीन तांत पळयल्यार मात्र आमकां मेळटा जशी कठीण तूप तें हून केलें की पातळ जाता
लोखंड इतलं घट्टी होऊन केलं की पातळ जाता, तशी दवरल्यार वाऱ्यानी ते सुकून परत थंड जाता, घट्टी जाता. जाल्यार ते एकदम जायना, कल्यामुळे त्या वाऱ्याचोच ताका निर्बंध असता, हगूर जाता. बळेची पोटी संदेह पडे, भ्रांती रूपे अहंता चढे अकस्मात. सूक्ष्म दृष्टीने पाहता वायोची वाटे तत्वता, सूक्ष्म वायो शोधू जाता पंचभूते दिसती. हांगा आकाश सगळ्यांक व्यापून असता हो तर विचार अगदी उघड आसा. मनुष्याक दृश्याचो जो काही प्रत्यय येता न्ही तो आकाशांतूच येता. आकाश तोंड सोडया फुट्टोवया म्हळ्यार फुट्टना तुट्टना. आकाश चिके पेलदीकान करया म्हळ्यार तेवें जायना. आमी खंय वतात थंय आकाश आसता, बरोबर. तशी पृथ्वीन तूं बाकीच कशी समायलें ती तेवें सांगून जालें. कडे आत्तां अष्टधा प्रकृती म्हळ्यार कल्ले ते सांगतात. एवं पंचभूतिक पवन, वाऱ्यान तूं ते पंचभूत असतात तेची मूळ माया जाण. चंचळ ती मूळ माया पंचभूतिक पवन. माया आणि सूक्ष्म त्रिगुण तेही पंचभूतिक. सगळे हातू ही पंचभूत असतात. मायेंतू त्रिगुणांतू प्रत्येक भूतांतू म्हळ्यार पृथ्वी आप तेज वायू आकाश हांतू सगळी पंचभूत काल्लयिल्ली असतात आणि तरी ती सेपरेट असतात आणि ती तरी तांगेल काम करतात. म्हळ्यार इट इज क्लोज फिगर. हांगा जॉमेट्रीन सुद्दां आमकां अध्यात्म शिकचे सारकें आसता. फर्स्ट क्लोज फिगर इज त्रिगुण म्हळ्यार कळ्ळें. सत्व रज तम. प्रत्येक मनशांतू प्रत्येक कडेन तिन्नी गुण असतात. एक कडेन वायब्रेशन्स सत्वगुणात जास्ती असतात. मंदिरांत थंय वचल्यार इट इज हे मेंटेन्ड चैतन्य, थंय मस्त प्रकर्शाने वायब्स मेळटात म्हणजे वायब्रेशन्स. जाल्यार बाकीच आसनात अशी ना. सगळे कडेन हे त्रिगुण भरलेले असती, पंचभूत भरलेले असती. एवं पंचभूतिक पवन तेची मूळ माया जाण. माया आणि सूक्ष्म त्रिगुण तेही पंचभूतिक. भूते गुण मेळविजे म्हणजे ह्या भूतांत गुण पहिले जाले. त्रिगुण जर मेळयले तरी कितले जाले? सत्व रज तम पृथ्वी आप तेज वायू आकाश म्हणजे एकूण कितले जाले? 8 जाले. त्यासी अष्टधा बोलीजे. पंचभूतिक जाणीजे अष्टधा प्रकृती. ह्या अष्टधा प्रकृतींतून सगळी पंचभूतांनीच ती जाल्ल्या. जाल्यार हेंकल जाता शोधून पाहिल्या विण संदेह धरणे मूर्खपण. अशें कशें जातलें म्हणून पळयल्यार तुमी सूक्ष्म दृश्टीने हें ओळखच प्रयत्न करता. याची पहावी ओळखण सूक्ष्म दृष्टी. गुणापासूनी भूते पावली स्पष्ट दशेते जडत्वा येऊन समजते तत्वे जाली. म्हळ्यार हे गुणांत थावन तमो गुणांत पंचभूत आयली. पयली गुण आयले सत्व रज तम आणि तमो गुणांत थावन पंचभूत उदय आयले. आणि स्पष्ट दशेन आमकां दिसच्या लागली. पृथ्वी दिसता, तारे सूर्य चंद्र हें पुराय दिसता. तशी पृथ्वी आप वलसाणी उदक दिसता सगळे कडेन. तेज दिसता, प्रकाश दिसता. तशी ही सगळी तत्व जडत्वा येऊन समजते तत्वे जाली. ती जेन्ना सूक्ष्म रूपांत आशिल्ली तत्व जायनाशिल्ली जाल्यार हगूर 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 हो पृथ्वीच गोळ फिरतना हगूर थंड जालो. ताजेर कवच मांडलें. तेवें हगूर मांडलें. कल्ल्याक तरी वायू जो आशिल्लो पंचमहाभूतांतलो त्या वायूच ताका विरोध आशिल्लो. तेमी हगूर फिरले. जशी भोंवरो आमी फिरयतात न्ही, खंयची वस्तू आमी पृथ्वी फिरायात थोड्या वेळान ती आपेपी राबता. अनलेस कायम फिरावचें मशीन लावन दवरल्यार त्या मशिनय बंद पडूं शकल्यार तें बंद पडटा. जाल्यार पृथ्वी कशी फिरता? पृथ्वी कायम फिरता. कल्या म्हळ्यार ती अवकाशांत फिरता. ताका निरोध ना. आशिल्ली तरी अगदी थोडस ते केन्नाय पूण तेवें लय आवच्चस. गुणापासून भूते पावली स्पष्ट दशेते जडत्वा येऊन समजते तत्वे झाली. ताका तत्व म्हणटात. पुढे तत्व विवंचना पिंड ब्रह्मांड तत्वरचना बोलिली असे ते जना प्रगटची आहे श्रीराम. हा भूत कर्दम बोलिला. कर्दम म्हळ्यार चिक्कोल. हा पंचमहाभूतांचा अक्षरशः चिक्कोल झाला. सूक्ष्म संकेते दाविला ब्रह्मगोळ उभारला तत्पूर्वी. हो ब्रह्मगोळ जो आसा तो
विश्वरचन जाऊनची पहिलेच असं पंचभूत पहिलं उत्पन्न झाली, त्रिगुण पहिलं उत्पन्न झाले आणि कड्डेर हे विश्व गुर 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 प्रत्यय येऊनच्या लागले. सगळे गोल अशी तेज आणतात, ओंकार तेज आणतात, सगळे वायूचे गोळे बाहेर पडले, उज्जाचे गोळे. आणि ते थंड जाऊन 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 शेवटी त्याची पृथ्वी झाली, ग्रह झाले, तारे झाले, सगळं झाले. या ब्रह्मांडा पहिलीकडील गोष्टी जे झाली नव्हती सृष्टी, मूळ माया सूक्ष्म दृष्टी ओळखावी. हे सगळं कोणाला करतो तसं? परब्रह्मावल नाही. परब्रह्माचे एक सन्न भाग आणतात, मूळ माया आयली तिने इतलं हॉड विश्व निर्माण केले. तर परब्रह्म कसे असतले? सप्त कंचुक प्रचंड झाले नव्हते ब्रह्मांड, माये अविद्येचे बंड ऐलीकडे अधिकाच झाले माया. ब्रह्मा विष्णू महेश्वर हा ऐलीकडील विचार, पृथ्वी मेरू सप्त सागर ऐलीकडे. ऐलीकडे मग अधिका नाही, पण ताजी पेलदी कान कसले शिले त्या विचार करत. पेलदी कान कसले शिले? नाना लोक नाना स्थाने, चंद्र सूर्य तारांगणे, सप्तद्वीपे 14 भुवने ऐलीकडे. मला सगळ्यात पहिली कल्ले शिले तर फक्त परब्रह्म शिले आणि मूळ माया तान तान बाहेर पडेल ती अशी. तर तिघल कर्तृत्वाने मूळ मायेंथान गुणमाया, गुणमायेक जन्म दिला. गुणमायांथान त्रिगुण जन्म आयला, ब्रह्मा विष्णू महेश्वर. आणि ब्रह्मा विष्णू महेश्वराने तांतू ब्रह्माने उत्पन्न केलंय सगळे. आणि ब्रह्मा विष्णू पालन करता आणि शंकरता जे हें करता लय करता. शेष कूर्म सप्त पाताळ 21 स्वर्गे 8 दिक्पाळ 33 कोटी देव सकळ ऐलीकडे. हे सगळे अर्थांचे अशी तांगेल म्हणणे अनादिकालापासून जे चल नायल्या ते फक्त परब्रह्म. परब्रह्माशिवाय कसले नाशिले. तर हे कितले होड आमक काळ मस्त होडचो दिसता जाल्यार परब्रह्मा दृष्टीन पळयले काही ना. 12 आदित्य 12 सूर्य 11 रुद्र 9 नाग 7 ऋषेश्वर, नाना देवांचे अवतार ऐलीकडे अर्थान झाले. मेघ मनु चक्रवर्ती, नाना जीवांची उत्पत्ती. आता असो सांगो किती विस्तार हा श्रीराम. सकळ विस्ताराचे मूळ खंचे? ते मूळ मायाच केवळ. मागे निरोपिली सकळ पंचभूती. ह्या मूळ मायेंतू सगळे त्रिगुण सती, पंचभूत सती, सगळं काय तिच्यातूच असती. त्यामी ती गुणमाया मायेक तीन जन्म दिला, प्रसविली मूळ माया गुणमाया. सूक्ष्मभूते जे बोलिले तेची पुढे जडत्व आली. हे जे सूक्ष्मभूत म्हळ्यार पृथ्वी आप तेज वायू आकाश हे जे तमोगुणांचा निर्माण झाले पहिले सूक्ष्म आशिल्ले, कड्डेरी ते जडत्वाक आयले. आणि जशी वायूचे गोळे निर्माण झाले उज्जाचे ओंकारांतून, ते फिन 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 थंड झाले, हडहड्ड ताजे ग्रह झाले मस्तितले. आणि सूर्या गोळे अजूनही फिरत असती, अशी कितली सोलार सिस्टीम्स असती. हां, तेची पुढे जडत्व आली ते सकळ ही बोलिली पुढील समासी श्रीराम. पंचभूते पृथकाकारे पुढे निरोपिली विस्तारे, ओळखी कारणे अत्यादरे श्रोती श्रवण करावी. पंचभूतिक ब्रह्मगोळ जेणे कळे हा प्रांजळ, दृश्य सांडून केवळ वस्तूच पाविजे. हांगा समर्थ सांगतात हे कल्ल्या किती सगळे रामायण सांगले. हां, रामा सीत कोणी किंवा सीतेल हरण झाले, हरणा सीत कशी झाली म्हणून परत विचारच खातीर नाही. तर हें जे सांगले सगळं आल्दिकाचेस आणि तांची पेलदी कानस तें परब्रह्म त्या कल खातीर सांगले. तरी आमक कल करचेस आमगे ध्येय कल्लें, हें ध्येय विसर नाही. महाद्वार ओलांडावे मग देवदर्शन घ्यावे, तैसे दृश्य हे सांडावे जाणोनिया. दृश्याच कल गुणधर्म असत पळय. आम्ही हिमालयाचेर ट्रेकिंगाचे वता ती थंयची कंडिशन स्टडी करून वता ती. त्या कलकल लागतल आमकां साहित्य सगळं घेवन वता ती. रोप्स खंय हें खंय ते बर्फांतल्याची बडयो पुरे घेवन वता ती. ते कांटे आशिल्ले बूट, तांगेले टेंट्स हें करचे, तांकां खावच पिवच्या लागचें, ऑक्सिजन सिलिंडर सगळं घेवन वता ती. तशी हे दृश्य जाणोनिया सांडावे. दृश्यान पंचमहाभूत कशी असती हें शिकून घेवंका काल्लयले सती. आमगे देहांतूच 8 प्रकृती आस आणि त्या सगळ्याक पूर्ण उरतले त्या मूळ मायेने परब्रह्मांतान हाडलेले तेज आस, ईश्वरी दैवी तेज आस, तें आमी तांचो विचार करया. त्या खातीर
म्हणून दृश्याचे पोटी आहे पंचभूतांची दाटी, एकपणे पडिली मिठी दृश्य पंचभूता. दृश्य दिसता, पंचमहाभूत दिसता ती. हां, तांतू अक्षरशः सगळे एकमेकांक खिचून असत, एक दिसान पान्नान सुद्दां पंचमहाभूत असत. पण ते चैतन्याशिवाय हाल ना. तुझी ये सत्य रे वेदासी बोलणे, सूर्यासी चालणे तुझे बळे, ऐसा तू समर्थ ब्रह्मांडाचा धनी. तशी वर्म हे जाणोनी तुझं शरण आलो. म्हणून तो कवी म्हणता, कळणे, एवं म्हणून दृश्याचे पोटी आहे पंचभूतांची दाटी, एकपणे पडिली मिठी दृश्य पंचभूता. श्रीराम. एवं पंचभूतांचेच दृश्य, पंचभूतांनीच आणि अष्टदा प्रकृतीनेच हे दृश्य निर्माण केल्या. ते निर्माण कोणामीत जालें, खंयथान जालें तर मूळ मायेंतल्यान आयलें. मूळ माय खंयथान आयली, ती एक अशी शक्ती की ती कल आशिल्ली, ती अलगद परब्रह्माक कळणी सुद्दां ती हगूर भायर आयली आनी तिने सगळी करणी केल्या. हां, एवं पंचभूतांचेच दृश्य, सृष्टी रचली सावकाश, श्रोती करून अवकाश श्रवण करावे. श्रीराम. आणि तू वेळ काढ, हे वेळांत वेळ काढ न्हू, कल्ल्याक हे जाणून घेवंक काय इतलें सगळें. आमी कल्ल्या भानगड जाय ती. हां, वचनाक हे कसलें पंचमहाभूत आनी आमी कल्ल्या जाणका म्हण ना. ते जाणून कल्ल्या घेवचें, तरी ते आमकां ताजे गुणधर्म जाणल्यार मात्र ते धूर करूं जाता आनी आमी ताका पार करूं जाता. कळ्ळें. तशी इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे सूक्ष्म पंचभूते निरूपण नाम समास चतुर्थ. श्रीराम. श्रीराम. जय राम. जय जय राम. मंडळी, हांग हो समास चतुर्थ जाल्लो. मुखार समासू परां ब्रस्तारा स्थूळ पंचमहाभूते. तरी आमी कल करका हे जाणून घेवचे खातीर अष्टमुर्ती उपासन करका कायम. हां, उपासना म्हळ्यार कसलें की सूक्ष्म दृश्टीन विचार करका हें चैतन्य खंयथान आयलें. ह्या पंत आत्ता वेळ नाशिल्लो, तेमी हांव खंयचीय पद बिद घेयनी ती. हां, जाल्यार वेळ आयली तेन्ना हे निसर्ग कशी निसर्गान ती सौंदर्य पळोवंका हाजी मस्तितली पद आसत देवान दिल्ली. ती आमी ताजो आस्वाद घेवया मुखाल पंता. आनी हांगा आमी वाणीक विश्राम दिवया आनी समर्थांगेर प्रार्थना म्हणया. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया, तळमळ तळमळ होतची आहे, तुझा तुची सावरी दयाळा. कल्याण करी अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तुची सावरी दयाळा. कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण झाले, आरंभिली बोहरी दयाळा. कल्याण करी, कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. जशी काही मगल्या अल्पमती अल्पबुद्धीक अनसरसून समर्थांनी ह्या मायकांतल्यान बदलून घेतलें, जाल्यार समर्थांगेल नॉलेज कितलें आनी मायकाची कॅपॅसिटी कितली, त्या प्रमाणे तांणी वदोन घेतल्या. तेमी ती हें तांगेल चरणाचेर हें विवेचन आमी अर्पण करुया समर्थांगेल्या. जय जय रघुवीर समर्थ. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. नमस्कार.